माझे नाव राजेश देसाई. आम्ही शांतानिवास बिल्डिंग विवांत जंक्शनाचेर आसा बिल्डिंग ती. ते रेसिडेंट्स आनी को ओनर्स हांची आमची आज मिटींग जाली. आमी पयर प्रुडंट मिडियाचेर रिपोर्ट वाचिल्लो की हांगाचे जे क्रॉस आसा ह्या सांतिनेज एरियेन ते शिफ्ट करपाचे आसा म्हणून. आनी आमच्या कानार पडलें की हांगाचो जो सांतिनेज जंक्शनाचेर जो क्रॉस आसा तो बीइंग शिफ्टेड टू समथींग व्हेरी क्लोज टू आवर बिल्डिंग. आनी ती एरिया बेसिकली इट फॉल्स इन टू प्रायवेट प्रॉपर्टी ऑफ द बिल्डिंग. आता आम्ही चिंतिल्लें की बाबा त्या रिपोर्टा प्रमाणे ISPCDL मिस्टर संजीत रॉड्रिक्सान रेसिडेंट्सा कडेन उलयलां म्हणून घाल्लें. अजून पर्यंत आज शेनवार दीस सांजे 5 वरां पर्यंत आमचे कडेन कोण उलोवंक नाशिल्लो. सो आमकां विचारनासतना कोण तरी क्रॉस शिफ्ट करता आनी दे आर शिफ्टिंग इट इन टू द प्रायवेट प्रॉपर्टी एंड व्हेरी क्लोज टू द बिल्डिंग विदाउट एनीबडीज परमिशन. सो आमकां इशू असो जालो की बाबा वेदर इट इज लिगल एंड वेदर इट इज अलाउड टू शिफ्ट अ रिलिजियस मॉन्युमेंट इन टू समबडीज प्रायवेट प्रॉपर्टी. सो इतल्या भितर लकीली आमचे सगळे आमी आज जमिल्ले हांगा रेसिडेंट्स तेन्ना लकीली मिस्टर संजीत रॉड्रिक्स वॉज इन द एरिया इन्स्पेक्टिंग समथींग व्हेरी क्लोज बाय. ही केम अलॉंग एंड व्हेरी कन्सिडरेट ऑफ हिम दॅट ही स्टार्टेड टॉकिंग विथ अस टू अंडरस्टँड वॉट द इशू वॉज. सो तांणी इशू समजून घेतला आतां आनी आमकां सांगलां की ही वील स्टडी द इशू. आमी तांकां आमचो सर्वे प्लॅन दाखयलो. सर्वे प्लॅनाचेर क्लियरली बाउंड्री मार्क केल्ली आसा आनी तो क्रॉस इज क्लियरली आउटसायड द बाउंड्री ऑफ द प्रायवेट. तर संजीत रॉड्रिक्स म्हणटा की तो प्लॅन जो आसा न्ही ही आस्क्ड अस टू सबमीट अ प्रॉपर प्लॅन विथ ऑथरायज स्टॅम्प एंड एवरीथींग सुपर इम्पोज्ड ऑन द लँड सर्वे प्लॅन. सो ताका करेक्ट प्लॅन दिया म्हणून सांगला. आफ्टर दॅट तो स्टडी करता म्हणून ताणें सांगला आमकां. देन ही वील डिसायड. आमी तांकां डायरेक्ट क्वेश्चन विचारलो की वेदर इफ द क्रॉस इज बींग शिफ्टेड तो खंय शिफ्ट जावपाचो आहा. तांणी आमकां सरळ सांगलां की अजून पर्यंत कांयच प्लॅन ना खंय शिफ्ट करपाचो तो. तांणी कांय डिसायड करूंक ना. सो आफ्टर वी सबमीट द प्लॅन टू हीम ताणें सांगलां वी वील सी वेर इट कॅन बी शिफ्टेड. मागीर ते हांगा चॉक मार्कींग करून दवरतले म्हणून. दॅट चॉक मार्कींग इज विजिबल टू ऑल रेसिडेंट्स टू सी. दे कॅन व्हेरीफाय इट इज. Then we will talk. If it is agreeable, then simply not to create any controversies. घालपाक नाका. Private properties it is not allowed. नाका म्हणपाचो प्रश्नच येना. It looks like it is a legal issue. Whether somebody can shift something into somebody else's private property just for the sake of road widening or whatever. So ताणी सांगला की कोण शिफ्ट सध्या तरी करना. ताणी आमकां सांगला 1-2 दिसा भितर तुमचो प्लॅन कितें आहा तो प्रॉपर प्लॅन शिफ्ट करा. मागीर आमी चॉक मार्किंग करता. तुमकां क्लियरली दाखयता ते खंय शिफ्ट जातलो तो. Then you can approach me again. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.